सर एक TCP मिटींग जाली तेजेर आमकां IGCB आमी ऑलरेडी MOU सायन केल्ले आसा आनी पळय आज सकाळीच बायट दिल्ली की टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान डिसिजन घेतलें आसा की कोण एक्स्ट्रा FSI घेता खंयची बिल्डींग काय खंयचे डेव्हलपमेंट जे हे सगळे IGCB जर तेणी जर तेजो सर्टिफिकेशन घेतल्यार ताका रिलॅक्सेशन ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स आनी तेज्या भायर आनी कितें बेनिफीट आमी दिवंक शकता दिवपाचो प्रयत्न आसतलो ते ग्रीन हब्स आमकां डेव्हलप करूंक जाय म्हणून इंडियन ग्रीन हे कावन्सिल आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा बाकीचे गोवा पयले राज्य जेंचे कडेन आमी करार केल्ले आसा पूण ते वेगवेगळे राज्यान वेगवेगळे गव्हर्मेंट संस्था कडेन काम करता आनी त्याच बरोबर खंयचेय बिल्डींग जर तुमकां रिडेवलप करूंक जाय पूण ते ग्रीन हब आनी ग्रीन म्हणजे इट हॅज टू बी इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन पावर पासून सगळ्यो गोष्टी हे सगळे इन्वॉल्व करून जे आमी कितें करूं शकता हें दिवंक शकता लोकांक बेनिफीट दिवंक शकता म्हणून आमी IGCB घेतलेलो आसा फ्रॉम सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट पॉयंट ऑफ व्यू आनी तांकां ऑन बोर्डिंग सर इंडस्ट्रीक जे FIR बी लागता ते तुमच्या अंडर येता सगळे येता कित्याक आयज इंडस्ट्री मिनिस्टर म्हटलां की तांकां एक डबल FIR दिवपाचो प्रयत्न करतले डेफिनेटली जे कितें इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रिक्वेस्ट करता कितें आसता की रिजनल प्लॅन जो बेसीक रिजनल प्लॅन जो आसता तेज्यान आमी ऑलरेडी मुख्यमंत्री म्हाजी पयली चर्चा जाल्ली आमी तेजे नवें रेग्युलेशन धाडलें आसा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ते दिवंक शकता आनी इंडस्ट्रीज मिनिस्टराक आनी कितें जर अडचण जाली तांकां जें कितें मनान दिसता की गोंयांचे इंडस्ट्रीज करूंक जाय आमी ते रेग्युलेशनान आमी मॉडिफाय करून ते निश्चित करूं शकता ऑलरेडी मुख्यमंत्री आनी आमची जेन्ना मिटींग जाल्ली स्टेरींग कमिटीची ऑलरेडी आमी FIR वाडोवपाचें ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा सो जे श्री मॉविन गुदिनोक जाय जर कितें खंय अडचण आयली पूर्णपणे सहकार्य करपाचो आमच्या डिपार्टमेंटाचो पूर्ण प्रयत्न आसतलो आनी ते दिवंक शकता